स्टेट लेवल कर्फ्यूची ऑर्डर आयलेली आसा आणि 9 एप्रील सकाळच्या 7:00 स्टेट कर्फ्यू सुरू जातलो आणि 24 तारखेक तो कर्फ्यू 24 तारखे मेरेन आसा सांजचे 7 मेरेन. सो कितें अलाव आसा आनी कितें ना तें पळयात. एक म्हणजे कसिनो बंद आसतलो, बार बंद, रेस्टॉरंट चालू आसतले. जे रेस्टॉरंटचे जे किचन आसा तेच अलाव केल्या आणि तांकां होम डिलिव्हरी अलाव केल्या आणि टेक अवे. शॉप बंद आसतले, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बंद, ऑडिटोरियम बंद, कम्युनिटी हॉल बंद, रिवर क्रुझीस, वॉटर पार्क्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स बंद, जिम, स्पा, मसाज पार्लर, सलून बंद आसतले. सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट झोन्स विथ शॉपिंग मॉल्स, स्विमींग पूल्स हे बंद आसतले. स्कूल, कॉलेजीस, एज्युकेशनल अँड कोचिंग इन्स्टिट्यूशन्स हे बंद उरतले. रिलिजियस प्लेसीस फॉर द पब्लीक म्हणजे लोकांनी देवळांनी बीन वचपाचें ना आणि इवन रिलिजियस प्लेसीर वचपाचें ना. आणि फक्त जे कोण पुजा बीन करता तांकांच अलाव आसा फक्त पुजा करपाक. विकली मार्केट, फीश मार्केट आणि म्युनिसिपल पंचायत मार्केटूय बंद आसतले. आणि एक सांगलां म्हणजे सोशियल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स आणि एंटरटेनमेंट आणि हे जे गजाली आहात ते बंद आसतले. लग्न अलाव ना, बंद आसात. गॅदरींग ऑफ मोर 5 लोकां वयर तुमकां एकठांय जावपाक मेळचें ना. जर कितें आसा जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं परमिशन घेवची पडटली DMA कडल्यान, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडल्यान. इंटरस्टेट मुवमेंट फॉर ट्युरिस्ट बंद आसा आणि तांकां अलाव ना. फक्त जे कोण लोक गोंयचे लोक भायर आसा तांकां येवपाक मेळटले. फक्त तांकां वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट आनी नेगेटीव सर्टिफिकेट दाखोवची पडटली. सेकंड थिंग, युजीस ऑफ बसी बंद आसतले. पूण जे बसी चालू उरतले जे कोण आपले ड्युटेक वतले, जे मेडिकल एमर्जन्सीज आसतले आनी वीथ मिनिमम कॅपेसिटी 50% बसी कॅपेसिटी वांगडा बसी चालू उरतले. आणि जे गजाली चालू उरपाचे ते म्हणजे कोल्ड स्टोरेज अँड वेअर हावजींग सर्विसीस ते चालू उरतले. कॅन्टीन जे कॅन्टीन रेस्टॉरंट जे चालू उरतली, जेंचो ऑलरेडी खंय तरी लोक कामाक वतात त्या कामार कॅन्टीन बीन चालू उरतली. सगळे इंडस्ट्रीज चालू उरतले, फॅक्टरीज चालू उरतले आनी रिलेटेड एक्टिविटीज चालू उरतले. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चालू उरतले. इवन जे लोक घरा बीन रिपेर करता हालींच्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी ते चालू तांकां अलाव केलेली आसा. एग्रीकल्चर आनी रिलेटेड एक्टिविटीज जी आसा शेताची ती कामां, शेत भात कोण करता तांकां ते अलाव केलेले आसा. ऑफिसीस ऑफ द सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्मेंट ऑफिसीस ती चालू उरतली. पब्लीक युटिलिटीज म्हणजे पेट्रोल पंप बीन हे सगळे चालू उरतले. पॉवर जनरेशन जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बीन ती बीन चालू उरतली. पोस्ट ऑफीस चालू उरतले. हॉटेल अँड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरूय चालू उरतलो. तो म्हणजे फॉर इन हावस गॅस आसतले रेजिडंट आनी कोण स्टाफ तेंच्या खातीर. द प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी रिलेटेड एक्टिविटीज चालू उरतले. इंटरनेट सर्विसीस आनी बाकीचे जे एक्टिविटीज आसा ते चालू उरतले. LPG सिलिंडर सर्विसीस चालू उरतली. परतून शॉप सेलिंग म्हणजे सगळे फार्मासी चालू उरतले. सगळ्या ग्रोसरीज आयटम, शॉप सेलिंग ग्रोसरीज आयटम चालू उरतले. इटेबल्स आयटम जे खावपाचे वस्तू आहात ते शॉप चालू उरतले. एनिमल फॉडर जे गोरवांचे खाण बीन आहात ते चालू उरतले. पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम म्हणजे सोसायटी ज्या जाग्यार तांदूळ बीन मेळटा ते चालू उरतले. सेकंड थिंग, लिकर शॉप चालू उरतले म्हणजे वायन शॉप फक्त ते बीन काय सकाळचे 7 ते 1 मेरेन हे गोश्टी चालू उरतले आणि बाकीच्या टायमार ते बंद उरतले. आणि होम डिलिव्हरी ऑफ दीस ऑल आयटम म्हणजे ग्रोसरी शॉपाची बीन ती बीन अलाव आसतली एक्सेप्ट फक्त लिकर शॉपाची होम डिलिव्हरी ना. सेकंड थिंग, बँक, इन्शुरन्स, कस्टम क्लियरन्स, ATMs हे बीन सगळे चालू उरतले. ऑल मेडिकल आनी हेल्थ सर्विसीस सगळी चालू उरतली. ऑपरेशन्स फॉर होम चिल्ड्रन्स, डिजेबल, मेंटली चॅलेंज, सिनियर सिटीजन ती चालू उरतली. जे गोष्टी जे गरजेचे गोष्टी आहा तेंची सप्लाय चालू उरतली. आणि जे इनवॉल्व आसा ते सप्लाय करपाक म्हणजे फॉर एग्जांपल कोण होम डिलिव्हरी करपाक आसा तांकां एक अलाव केले वतले. आणि जे कोण नॉन गव्हर्मेंट एम्प्लॉय आहा तांकां सांगलें की तेंचे घरा कडल्यान काम करपाचें. सेकंड थिंग, जाता तेंच्यांनी वर्क फ्रॉम होम करपाचें. सेकंड थिंग, सगळ्या एम्प्लॉयर्सांक सांगलेलें आहा तेंचे जेंकां कोणाक एम्प्लॉयज तेंचे सिमटम्स लायक कफ, कोल्ड, फिवर जो आसा म्हणजे जे कोविडाचे सिमटम्स जर तांकां कितें दिसता जाल्यार तांकां तेंच्यांनी घरा दवरचें आनी तेंची मेडिकल केअर घेवपाची म्हणून. प्लस क्रावडींग इन लिफ्टान क्रावड करूंक मेळची ना. स्टेअरकेस, कॉरिडॉर, कॉमन एरियाज इन्क्लुडींग रिफ्रेशमेंट जाग्यार पार्किंग एरियेजीन तांकां अलाव गर्दी करपाक मेळची ना.